इतिहास. पांगलो मनीस बरो जाता. चॅप्टर 3. एकदां पेद्रू आनी जुआंव सांजेच्या 3 वरांच्या प्रार्थनाक देव मंदिरांत चडून वेताले. तेन्ना एका मनशाक उबारून वत्तालीं. तो जल्मातावन अपांगूल आसलो आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देव मंदिराच्या सुंदर म्हणलेल्या दारवंट्या सोशी दिसपटीं ताका दवरतालीं. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक तांचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घट जाले. उडी मारून तो उबो रावलो आनी चलूंक लागलो. आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तो तांचे बरोबर देव मंदिरांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारवंट्या सोशें बसून भीक मागी तो वच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं तीं अजापां थटाकलीं. सोलोमनाच्या तारांगणा सोशी पेद्रूची परगटणी. तो मनीस पेद्रूची आनी जुआंवाची पाट सोडिनासलो. इतल्या म्हणसर सगलो लोक अजाप जावन सोलोमनाच्या म्हणलेल्या दारवंट्या सोशी धांवन धांवन आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रू असो उलयलो, इस्रायल परजेच्या भावां भयणींनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक म्हूण अजाप जातात? वो कित्याक म्हूण आमचे दोळे लावूनच आसात? आमी आमचे खाशे पदवेन वो भक्तीपणान ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें? अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या सेवका जेजूक महिमेवंत केलो. तुमी ताका मनसुबेदाराचे आधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायिल्लें तेन्ना जेजू आपणाक नाका म्हूण ताचे मुखार तुमी सांगलें. जेजू भक्तिवंत आनी प्रमाणीक आसलो तरी तो तुमकां नाका जालो. एका खुन्याक माफी दिवन सोडूंचो म्हूण तुमी आपणाक उपकार मागलो. पूण जिवीत दाताराक तुमी जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. तुमी हांगा ह्या मनशाक पळयतात आनी ताका बरो वळखतात. तर जेजूच्या नांवान ताचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्या मनशाक घोटाय दिली. ताचेर थेवलेल्या भावार्थान की ह्या मनशाक सारको बरो केलो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणो, भावा भयणींनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. पूण आपल्या क्रिस्तान कश्ट दोगड भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवा आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शार्ती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोशी परतून येयात. हे परी तुमच्या पातकांचें बोगसणें तुमकां मेळटलें आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां शांती समाधानाचो काळ येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या क्रिस्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाटयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी देवाक अरंबाक थावन परगट केला. तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणेचो काळ ये पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावां भयणी मदलो म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चिंतान आयकुचें. जीं कोण त्या प्रवाद्याक आयकनात तुमकां परजेंतलीं भायरावचीं. खरेंच सामुएला थावन सुरू करून जे सगळे प्रवादी उलोवन गेल्यात
तांणी ह्या दिसांची खबर सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराची दायजी. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थी वरवीं प्रितुमेच्या सगल्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतलीं सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत करून पयलो तुमचेशीं धाडलो. देवाचें उतर हें.